देवादया kaklutica Bogos Papa Mogacha Baboy Mono Advarnaka Burgyang Tuja Sonaka Jesus Hakaklut mata Ditolong unpat kita Semuji pat kakantalta Aishanti Santa बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्ता ते मोगाच्या न्हू आयची जेसू ती आमकां देवाच्या देळा खाण दिवंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत रुपीत करूंक उलो दिता. इजाय प्रवादी आयच्या वाचपान पेल्यांच्या गरजा पावोवंक आनी हेरांक बरें करूंक आपोवणे दिता. आयच्या सुवातेंत पातकी म्हूण उलयल्या लेवीक जेजू आपयता आनी लेवी जेजू भेटिल्ले वरवीं ताचे संवसारी स्वाती जिवीत सांडटा आनी जेजूचो पाटलाव करता. देखून मोगाचे न्हू ह्या कुरपेच्या काळार आमी आदाची विविध प्राजिता दंडवण्यो आमची पातकी जिनीस हाडूंक देवाच्या ताळ्याक खाण दिवंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत रुपीत करूंक आनी ताचो खरो पाटलाव करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या पवित्र रितींत फावते परी आमी वांटेली जावं शाखे आमी आदरलेली सर पदकां उडासा काडया आनी त्या पदका पासत पश्चाताप पावया. देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बुकसाणे मागोवन सांगाता मागया हांव पातकी सर पुदेदार देवा आनी तुमकां भावभयणीनो मनाचे तळतळान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां घेतल्या. होमचो अपराध होमचो गोड अपराध ह्या सत्वगीम सांग बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावभयणीनो तुमच्या खातीर आमच्या सरीसपराध लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पुदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. Soumia kaklutka Soumia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Soumia kaklutka Soumia kaklutka. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा कनवळ्या बापा आमच्या अस्कत काय शेर तुझे दयाल दिश्ट घाल आनी तुझ्या पदवीदार हाता घाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
आमेन. इसाया प्रावतीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार, कोणाय विरोध बोट दाखयनासतना आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार, मुखेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार, काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सरेस्पो तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके करडे भूंय तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडये गटाय दितलो. तुमी एक शिंपिल्ले बागे सारकी जातल्यात, केदीन सुकून वसना तशेले जरी सारकी. आदितान पाड पडून आसात त्या तुमच्या शाराचे पुन्हा निर्माण जातले आनी पुरातन बुन्यादीचे तुमी नवी घरां उबी करतल्यात. फूट भरून दिवपी आनी पाड पडिल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी साबाताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात जाल्यार आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलिना जशात जाल्यार, साबाताचो दीस संतोशाचो दीस आनी सरेस्पाचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार, वाटे लागनासतना तुमचीच खुशी सोदिनासतना आनी तुमचो धंदो चलिनासतना त्या दिसाक मान करशात जाल्यार, सरेस्परांतय तुमचो संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचे दायज तुमकां बगूंक दितलो, कित्याक सरेस्पराचें तोंडूच उलयलां. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. तुजी वाट म्हाका दाखय सरेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दीस दवरून हांव चलतलो. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दीस दवरून हांव चलतलो. सरेस्परा, आयक म्हजे मागणे आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळ जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातळ रावल्या सेवकाक तूं राख. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दीस दवरून हांव चलतलो. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारता. तुज्या सेवकाचे काळे संतोश भरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हय. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दीस दवरून हांव चलतलो. तूं देवा दुलोब आनी काणवळ्ळो, तुका उलो मारतल्या थंय दाय मायेन भरलोलो. म्हज्या मागण्या कांदी सरेस्परा, म्हजे कालते विनवणेक जाप दी. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दीस दवरून हांव चलतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. पातक्यांचे मरण म्हाका नाका. आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी तो जियेलो म्हाका जाय म्हणटा सरेस्पूर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. आर मरलेल्याक गुण करतसे जेजू थंयतावन भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एका सुंका घराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलेलें
ताणें देखलो. हे म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सकट सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुकागरांचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक सोमो ताचे सांगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फरिजवांनी आनी तांच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुकागरां आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तो जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां चिनी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, सेमिनरी शिरवल्ल्या सुरवेच्या वर्सांत एका दिरोक्तर आमच्या दिरोक्तरान आमकां तरबेत दिवच्या दिरोक्तरान शिकयल्लें एक कंतार अशें आसा. ते कंतार इंग्लिशांत आसा. It takes courage to answer a call. It takes courage to give your all. It takes courage to risk your name. It takes courage to be true. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार देवाच्या आपोवण्याक जर जाप दिवंक जाय तर धैर्य गरजेचें. तुकाच संपूर्ण रितीन समर्पण करूंक जाय तर धैर्य गरजेचें. तुवें जोडून घेतलेलें तें नांव रिस्केर घालूंक तूं कुशी व्हरताय तर तुका धैर्य गरजेचें. आनी स्वता खातीर मुखार रावचें, ह्या खातीर तुका धैर्य गरजेचें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, लेवीचें जिवीत आमी पळयलें नंतर लेवीन एक व्हड धैर्यादीक मेट काडलें आनी तें धैर्यादीक मेट काडून ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. जेजूक आपणाच्या घरा आपोवणें दिलें आनी जेजूक व्हड एक दबाजीक जेवण वाडलें. प्राचीन काळाच्या अरंभारस पवित्र सभा लेवीचें एक निदर्शन आमच्या मुखार दवरता. कित्याक म्हळ्यार धैर्य खाण घेवन जिणी बदलावण केल्ल्या थोड्या पवित्र पुस्तकांतल्या थोड्या व्यक्तीं पैकी लेवी एकलो. जेन्ना ताचें जिवीत बदलावण करूंक ताका अवकाश मेळ्ळो, ताणें फाटीं फुडें कितेंच पळयलें ना. संपूर्ण रितीन आपणाक खाली केलो. सोम्याक ताणें आपणाचें समर्पण केलें. प्राजताचो काळ आम समेस्तांक जिणी बदलापाचो एक काळ. प्राजीत काळार आमचें जिवीत बदलावण करूंक पयस सभा परत आनी परत उलो दिता. आनी ह्या पासत लेवीचें निदर्शन घेवन धैर्यान मेट काडच्याक पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता. लेवीचें जिवीत ताका भोव संतोशान सरोंक कितें सगळें ताका जाय आसलें ताजे लागीं तें आसलें. धन दौलत आस्त बदीक ताका आसली. आनी ह्याच खातीर आमी पळयता ताणें जेजू खातीर एक व्हड जेवण केलें. जेजू खातीर मात्र न्हय, हेर सबार जाण ताच्या घरा जेवणाक आयले. म्हळ्यार तो एक धनावंत वा ग्रेस्त मनीस, पूण ताका संतोशान वा खुशालायेन जिवंक सगळें आसलें तरी ताचें जिवीत अंतकरांत आसलें. कित्याक ताच्या जिवितांत दादोसकाय ताका नातुरली. सामाजीक रितीन तो एक पातकी जावन आसलो. पूण जेन्ना सोम्याचो उलो ताका मेळटा, ताचें सारकें कितें तो जाणा जाता. वॉट इज हीज ट्रू सेल्फ तो
ताजे जिवीत कसलें आनी कसल्या वाटेन तो आसा तें ताणें पारखून घेतलें. जेद्दां जेजून ताका आपयलें खंडीत जावन ताजे थंय एका रितीची खावचेणी बें उब जालां आसतलें. कशें हांवें हें सगळें हांवें जोडून घेतलें सांडून सोम्याचो पाटलाव करचो. हांव हे दोन बसर पातकी म्हणून समाजीक रितीन वोलायलोलो मनीस. आज म्हजें जिवीत हांव परत बदलूंक फुडें सरतना परत लोक म्हाका कितें म्हणटलो. निजायकी लोकांनी जेजू की पातक्यांचो सांगाती म्हणून आज वोलावचें आमी पळयता. पूण थंयसरी परत जेजू कितें सत आसा कितें नीत आसा त्या पासत थंय धैर्यान तो उबे रावलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सगळें सांडून सोम्याचो पाटलाव करच्याक आमकां धैर्य भोव गरजेचें जावन आसा. जिणेंत परिवर्तन हाडच्याक आमकां धैर्य भोव गरजेचें जावन आसा. जेजूच्या कुर्साक खांद दिवच्याक आमकां धैर्य भोव गरजेचें जावन आसा. देवाच्या उल्याक पाळो दिवन देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत जियोवच्याक आमकां धैर्य भोव गरजेचें जावन आसा. सत नीत उखल धरणे सता खातीर झुजच्याक आमकां धैर्य भोव गरजेचें जावन आसा. आमी एक निदर्शन घेवचें तर आयल्या वारे कोडयाळ दियेसीजेंत क्रिस्तांव विरोध जावच्या हल्ल्यांचेर आनी मतांतर विरोध हाडलेल्या त्या कायदो खंडन करून प्रतिभटन करून मनशां सकयल आमी रचली. हें कार्य थोड्या मापान यशस्वी जालें. पूण कोण थंयसर पात्र घेतलो, कोणे सगळ्यांत थंयसर पात्र घेतलें? कोणाक धैर्य आसलें ताणी मात्र पात्र घेतलो. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, खंयसर वैयक्तीक जिवितांत जावं समाजीक जिवितांत जावं बदलावण हाडचें, देवाच्या कुशे प्रमाणे चलचें, देवाच्या उल्याक पाळो दिवचें, बिजूड काळजांक सांगल्लें काम न्ही. काळजांत बें दवरन खावचेणेन जियेतल्यांक सांगल्लें काम न्ही. बगार कोणातय धैर्य आसा तसल्या मनशांक मात्र देवाच्या उल्याक पाळो दिवंक साध्य जाता, बदलावण हाडूंक साध्य जाता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी खरेंच म्हाजे प्राजीत काळाची द्वंद्वण आमी करूंक सुरू केल्या, प्राजीत करूंक सुरू केला. ह्या वाटेन धैर्यान फुडें सरच्याक, धैर्यान आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक खुशी व्हरच्याक सोमी आमकां निरंतर आदार आनी आशिर्वाद दिवं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. दयाळ मोगाळ बापा, बाकी बडतरी आयल्या वेगरी गाणी कल्पूंक तुका. वाय उंडो तुका भेटूंक दिता, मोगाळ सासो आसम पिता. स्वीकार कर सोम्या मागता, वो आमचे तुझे बेसा, वो आमचे तुझे बेसा. म्हज्या मुगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाट्या पयसूच्या तोबाक सर्वस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हो आमचो परीकपण असो आनी वाकडणेचो यज्ञ तूं मानून घे.
ताचे वरवीं आमकां नितळणी मोग कर आनी काळजां तावन आमी सदां काल तुजो मोग करूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवण येसो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तो मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायताव. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गितका जय जय. सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय. उत्सर्गितका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarda so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. ओंकार मरे देवाचे माये संगाती भगवान सुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूता अविलाची सान तेरेस, कुर्साचो सान सुवांव, जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
सर पदवेदार बापा, सर वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां अंतीर घेवन मागुया. आमचे बापा स्त्रीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पथकां भोगूस आनी आमकां ताळीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान नदरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. की पृथ्वीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसूं. माया मोग सगुरसावन एकामेकाक शांती पाठवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लभलेली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तुवें तुमचे बाग म्हाका फोवना पूण तुजें काळसुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jivita kuvara kurpesagora vandanye Krista. Swagat swagat sargiraya durbolya kalsak moksha. Jiva hundo tu जीवितेतर पक्काच्या पासांतलो म्हाका राखता. प्रकाशीक सूर्यो तूं उस्वाड फांकता. जिवीत मोचे नंदन करता. जिविताक वरा Pesagora vandanye Krista. Swagat swagat sargiraya durbolya kalsak moksha.
प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां अदीक घटाय मेळ्ळ्या. ह्या जेवणान गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें अमलीक देणें ससनाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. ए भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय निराणी म्हूण वाखणता. आपणाकच चारणदासी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्या पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीण म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादेक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये कतनातले अंकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दोर्या सुकरा म्हणून परातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयणेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशीन आमी येता आनी आमच्यो सर करसो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. संगत मागया उडास कर ए भोव दयाळी आमकां मरिये. तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सुदरलो. कोणपणी कुमोग मेळनासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयणेन धैर्य काण घेवन तुजे मुखार धांवन येता. ह्या अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता पातक्यान एक कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे एकाकुलती म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले तुजे संगत आस्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचें जेजू. भगवंती बरी देवलक्ष्मी, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले तुजे संगत आस्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचें जेजू. भगवंती बरी देवलक्ष्मी, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले तुजे संगत आस्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचें जेजू. भगवंती बरी देवलक्ष्मी, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, विनंती कर. कार्मेल माया मुखांतर आमकां लाभलेल्या सर उपकारांक अर्घां दिवया. ए भगवंती मरिये कार्मेल राणी, आमच्या वयसान आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडलेल्या सर उपकारांक अर्घां दिता. व्हडा पातयणेन तुजे बेंतीन घाल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. हे घडये आमी तुजे तसल्ले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशा मेस्तांस तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक फोग आमकां फोग कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हातीन आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रम मोगमोजो केला. ताच्या मौलिक रक्तान दिला बक्षाने
ताच्या जिणये मोरणा सर्गीचे देणे एक थेंबो तुझ्या रक्ताचो हजार पृथ्वीक सोडबो दिवच्याक तो फुरो मोकळ पुत्राचो आमकां मरियेक आशीर्वाद दी आमकां बैठकीची कृपेन रमकां आमच्या दुआ आमच्या दिसमानांतले बापाचे पुताचे